मायनिंग लिजांतल्यान एकठांय केल्ल्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंडाचो विलो लावंक सरकारान कसलीच पॉलिसी केल्ली ना आनी आतां रेंव, खडी, चिरे काडटले कडच्यानूय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड उबो करपाचो विचार चल्ला। सरकारान दिल्ली जाल्ले केंद्रीय समन्वयक उच्च अधिकार समितीच्या बसकेत ही गजाल स्पश्ट केल्या। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो वापर करपाक सरकारान अजून मेरेन कसलेंच धोरण थारायल्लें ना। मायनिंग लिजांच्या रॉयल्टींतल्यान सरकाराक 100 कोटी परस मायज फंड आयला, पूण हो फंड मायनिंग बेल्टांतल्या मुळाव्या गजालींच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर अजूनय वापरिल्लो ना। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्या नेमा प्रमाण मायनिंग लीजवाल्यांक DMFाक लागू आशिल्ल्या रॉयल्टीची 30% रक्कम दिवची पडटा। सरकारान आतां मेरेन 89 मायनिंग लिजांचेर 132 कोटीचो फंड एकठांय केला। हो फंड मायनिंग अफेक्टेड वाठारांत खर्च करपाक जाय आशिल्लो। प्रधानमंत्री मायनिंग वाठार कल्याण येवजणे खाला पिवपाच्या उदका खातीर भलायकी सेवा, स्वच्छता, शिक्षण, कौशल विकास, बायलां आनी भुरग्यां कल्याण, जाणट्या आनी अपंग लोकांच्या कल्याण आनी पर्यावरण राखणे खातीर हो फंड खर्च करपाचो आसता। महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, ओडिसा, गुजरात आनी मायनिंग बेल्ट आशिल्ल्या बाकीच्या राज्यांनी डिस्ट्रिक्ट फंड खर्च करपा खातीर स्किमी आनी पॉलिसी काडल्यात, पूण आयच्या दिसा मेरेन गोंय सरकारान कसलीच पॉलिसी वा स्कीम काडूंक ना। मायनिंग खातें सांगता फंडाचो पयसो खंय सरकारी तिजोरेंत आसा। प्रधानमंत्री मायनिंग वाठार कल्याण येवजणे खाला तो खर्च जातलो। गोंय सरकार आतां रेंव, खडी, चिरे आनी फातर काडटल्या कडल्यानूय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड घेवपाची तयारी करता। रॉयल्टी बरोबरच मायनर मिनरल परमीटवाल्यांक आतां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा खातीर पयशे भरचे पडटले। हो फंड प्रधानमंत्री मायनिंग वाठार कल्याण येवजणे खाला खर्च जातलो। मायनर मिनरल्सां खातीर खंय एक ट्रस्ट सुरू करतले। दिल्ली जाल्ल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या बसकेत गोंयान ह्यो गजाली उलोवन दाखयल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। अंत्रुज म्हालांतली पावसाळ्यांतली तवशी, पिपऱ्यो गोंयभर फामाद। गीम सोंपता म्हळ्यार तवशी, घोसाळीं, कारात्याचे बी घालून मळे शिपूंक सुरवात। दोंगरांनी तवशांचे मळे उबे करून पावसाळ्यात 4 पयशे किरवटेक उबे करपाची ही अंत्रुजांतल्या मळेकारांची परंपरा। मात आयच्या जमान्यांत ह्या ऑर्गेनिक भाजयेक मागणी आसली तरी मळेकारांक दीस तितले सोंपे ना। फोंडेच्या मळेकारांचेर खासा रिपोर्ट। स्टार्ट केली घालपाक स्टार्ट केली। कसली रेट आसता? तेन्ना आतां स्टार्टींग मेळटा आतां 1,500 बी 100 आसता, 1,500। आनी लोक घेतात तितले म्हारग? हय व्हरता। मग वांटो कसो आसता? स्टार्टींग आतां कितें आशिल्लें 100 हें आशिल्लें कितें सांग 100 4 सुद्दां व्हरताले लोक। आनी आतां कशी जाल्या? आतां 100 हें घालता, सय घालता। आनी गेले 2-4 दीस पयलीं आशिल्लें। कितले म्हयने आसता हे आतां तवशांचो सिजन? तवशें आतां 2 म्हयने आसता। 2 म्हयने? 2 म्हयने आनी 8 दिसांनी तरी देंवता म्हारग। ह्या ते प्रेरणा घातलेलें तें। खंयची घंटा? हांगचीच वेलगांवची। अंत्रुज म्हाल निसर्गान श्रीमंत। गोंयच्या राजकीय, शिक्षणीक, सांस्कृतीक, क्रीडा, उद्देगीक मळारूय अंत्रुज म्हालान म्हालगडे दिले। गांवगिऱ्या वाठारांनी चडशें ट्रायबल पॉप्युलेशन आशिल्ले ह्या म्हालांत हांगसरले लोक कश्टाळू। हे तुमकां मळे दिसतात ते तवशांचे। ही ऑर्गेनिक तवशी पिपऱ्यो फामाद, तांची रूच वेगळीच। पणजे सावन फोंड्या वतना हायवेर पावसाच्या दिसांनी हमखास हे मळेकार पिपऱ्यो, घोसाळीं, काराती घेवन बशिल्ले असतात। मात मळ्यांतल्यान रस्त्या मेरेन व पिपऱ्यांचो प्रवास दिसता तितलो सोंपो ना। हे मळे फुलपाक लागतात गिमात। दुसरें आमी सकल्यान उदक बावडीचें वयर हाडटा पंप लावन, तें हाडपाक आमकां खूब हें जाता, त्रास जाता। साधारण केन्ना तुमी हें करता, पीक घालता हे तवशांक? मे म्हयन्याचे 15-16। आनी कशें कितें त्रास पडटा म्हणलें? उदक सकल्यान उदक वयर हाडून मागीर तें कळशांनी घालचें पडटा। ना सरकाराची कितें मदत मेळटा? सरकाराची कांय ना। आनी सुरवातीक रेट कसो कितें आसता? रेट 12 ते 15 जाता, मागीर 800चेर पावता। म्हणजे 100?
आणि कोणाक हे करता मी विकता ही बाजारात कोण कोण असतो न्ही आमचे फूल सरसकट घालता कितें घेवन बसता तवशा बरोबर आनी कितें तुमी पीक लायता हांगासर ते काराची दोडगे घोसाळे म्हणटा ते सो चवथ पर्यंत सध्या पयलो भाव म्हणल्यार म्हाका दिसता ह्या वर्साच्यान एक 1200 ते 1500 हेच्या भितर आसतलो 100 आणि मागीर इल्लो तो कमी जाता चड जाल्यार बरोबर 1200 पयली ही काडटा ती आतां सध्या शिपोवन काडलेली आसता शिपोवन काडलेलो आसता म्हणून रेट बरो मेळटा आणि गोंयची काकडी जी आसा त्याची चव जी आसा ती इतली चव बेस्ट आसा म्हाका दिसता आणि ह्या देशांत आनी चव आसचे ना अशी फळावर ही गोंयच्या फळाची आसा जास्त करून हे ऑर्गेनीक साऱ्याचेर डिपेंड आसा कारण ही सुपीक माती असल्या कारणान एक ताका चड साऱ्याची हे लागना माकड गवेरेडे मोर डुकरांचो उपद्रव शेतकारांक नवो न्ही हे मळेकार आनी मळ्यांकूय रानवटी जनावरांनी सोडूना सरकाराचे तांचेर लक्ष ना जमीन कुमेरी नाजाल्यार कोमुंदादीची ताका लागून सरकारी स्किमी मेळनात आज आमी कितली वर्सां पळयली आमचे जाणटेले हे मळे जाळे घालून येयल्ले आसा भाजी लागवड करून येयल्ले आसा दोंगरांचेर आनी पयलीं कितें जातालें फक्त माकडांचोच एक त्रास आशिल्लो आनी पक्षी बिक्षी जाल्यार आतां हे माकड जशे माकड भरमसाट जाल्ल्या कारणान आनी गवेरेडे रानडुकर मोर इतर पक्षी म्हणून आमकां सामकेच आतां दसपाक लागलेले आसा आनी सुरवातेक आमकां एप्रील म्हयन्याक ही सगळी साफसफाई करपाकूच लेबरांचो प्रॉब्लेम जाता आनी स्वता आमी काही जाण कश्ट करता त्रास काडटा म्हणून हे परवडटा ना जाल्यार हो धंदो परवडपाचो न्ही आनी त्याच बरोबर आमकां सरकारी सुविधा तश्यो कांय मेळना कारण ह्यो जमनी कोमुलदादी जावं कुमेरी असल्या कारणान आमचें डॉक्युमेंटेशन सारकें ना आनी सरकारी लोक जावं सरकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान ह्यो लोक येवन बाबा केन्ना विजिटूय दिना हांगासर अशें खेड्यापेड्यांनी येवन शेतकारांची बाबा कितें विचारपूस करूंक जाय ती तेंच्यांनी अजून कांय हालचाल करूं ना ह्या वर्सा तरी ते सामकें स्तब्ध आसा आनी दुसरी गोश्ट हो वेवसाय हो आमचो पुरातन जावन आसा आनी तेजेरूच उदरनिर्वाह जावन आशिल्ल्या कारणान आतां जर ह्या वेवसायाक जर सरकारान चालना दिली ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी शेतकरी सामकेच इन्कम सोर्सा बाबतींत आमी वीक जातले जाणटेले कश्ट आनी घश्टे काडटात तो मेरेन दोंगरांनी हे मळे फुलपाचे हेजे पयलीं गेल्या 10 वर्सां पयलींच्यान हांगासर हे एका डोंगराचे टेकडे रावल्यार दुसऱ्या डोंगरासर सगळे मळे घातलेले दिश्टी पडटाले साफसफाई केल्ले दिसताले आनी एकामेकाक जाग मेळटाले त्या अनुसार जनावरांय खूब पयस पळटालीं जागे लागून पूण आतां कितें जालां ज्यो पयलींचे जे जाणटेले लोक आसाले हे कश्ट करपी आसा काही जाण सोंपलेले आसा आनी तेंचे वारस जे आसा ते कांयच करपाक तयार ना आनी करपाक नाशिल्ल्या कारणान कित्याक तर उदकाचो सोर्स सारको मेळना दुसरी गोश्ट जनावरांचो ऱ्हास तेन्ना इतले कश्ट करून जर ते निरर्थक जाता जाल्यार युवा पिढी कशी देंवतली गिमात मळे पिकयतले जाल्यार उदक जाय जमनीचे डॉक्युमेंट पळयनासतना मळे पळोवन आर्थीक आदार दिवचो जलकुंड येवजण सुरू करची म्हूण मळेकार मागतात मेन म्हणल्यार एक उदकाचो सोर्स दुसरो वंयेचो सोर्स वंय म्हणजे कुंपण जे पळय आसा ती सुविधा दुसरी साफसफाई करपाक मनीस जाय आणि जनावरांचो बंदोबस्त करपा खातीर कितें जो केले तरी मार्ग जावपाक जाय माकडांक आणि डुकरांक किंवा गवेरेड्यांक ज्यो जलकुंडाची योजना आशिल्ल्यो त्यो आतां सध्या बंद जाल्ल्यो आसा बंद केल्या त्यो परत चालू करपाक जाय आनी शेतकऱ्यांक जास्तीत जास्त डॉक्युमेंटेशनाचो कटकट नासतना इन्स्पेक्शनाच्या रिपोर्टाचेर अनुदान दिवपाक सुरवात करची आतां मेन म्हळ्यार सरकारान एक गरज आसा की हे बियाणे टिकून उरपा खातीर गोंयचें ताका लागून तरी सरकारान लक्ष घालपाक जाय जाल्यार बियाणे सगळें नश्ट जातले गोंयचे दोंगुल्ल्यो आनी दोंगरांनी पिकपी ही खरी ऑर्गेनीक भाजी आनी फळ फळावळ ह्या मळ्यांक अंत्रूज म्हालांतल्या ट्रायबल पॉप्युलेशनाची एक परंपरा आसा मळे तिगले जाल्यार गांवकारांची परंपरा आनी अर्थवेवस्था तिगतली प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू घेऊया एक ब्रेक